proposal to organize the Goa Street Circuit Race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, which is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November. Approximate in Marmogua. आज सांच्या त्याची प्रेस कॉन्फरन्स okay. Approximately the cost of the project for this is 127 crores of rupees. They are spending 70% of the amount directly and 27 crores of rupees Government of Goa, 52 crores of rupees Government of Goa spending. Total cost is in 176 crores, out of which maximum money is for the Government of Goa is spending. There is more than 50% money is for to create the infrastructure for this. This race will be for another 2 years. The agreement is for 3 years. ते सर्व्हिस amendment केलं पोलिसीचे ते डायरेक्ट रिक्रूट करतात No, because minor changes are like age legislation. Major kind of issues. Minor issues. Warehouse team किती असतात? Warehouse team of the industries department logistics team. It is formulation of new scheme called the Goa State Logistic and Warehousing Incentive Scheme. ही एक टाइम आम्ही प्रपोज केली. आता आम्ही कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सबसिडी दिवपाक केला 10 to 15% of eligibility fixed capital incentives up till 50 lakhs. Interest subsidy on term loans 50% interest subsidy for 3 to 5 years. Stamp duty and registration charges reimbursement asa 100%. Electricity duty reimbursement for cold chain units 100% reimbursement. Skill development subsidy 5,000 per gone worker up till 1,000 workers. Quality certification support 50% of cost of quality certification so that we get more skilled people. Magi subsidy towards upgradation in logistic management software. Software सुद्धा आम्ही दिवपाक केला 50% of eligible cost up till 2 lakhs आम्ही दिले. Tracking device support 50% reimbursement of installation cost limited to 5,000. Custom incentives for mega project to be evaluated and approved on a case-to-case basis on project size. Eligibility for full benefit is subject to 60% or more gone employment. Partial benefits apply for 40% to 60%. 60% and 60% माहीत झालं चड इन्सेंटिव्ह आसा. आणि हे आम्ही मुद्दम आसले ते स्कीम आणि सुटसुटीत करून म्हणजे to give incentives for warehousing and logistics. As you know, and I always been saying, we want Goa to be one of the largest trading center. That's why we are strengthening warehousing and logistic policy, which is already happening everywhere. So permission, even proposal, आमका येता तीन H industry ची येता. That means they big names they want to make Goa the logistical hub. एक minute. So this has been approved. Yes. Yeah, Now we have to be notified. Yeah, we want to notify. Already approved. Amendment to be more new schemes. New. These are new incentives. Yeah, therefore these are new schemes. आज के कैबिनेट में स्पेशली the development of the Koti corridor at Diwar site of the Saptakoteshwar cabinet ने approve किया है. Second, the Goa State Logistic and Warehouse Incentive Scheme 2025 cabinet ने approve किया है. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at Usgaon, in Usgaon, Honda Taluka. Next is an allotment of the Energy and Resource Institute, TERI, on the nomination basis for providing the advisory support for the iron ore reclamation and waste stabilization activity for the mining dams. And next one is the proposal to ratify
the onboarding of the Entrepreneurship Development Institute of India (ADII) of Center, Goa Center, conducting the business management training and SHG training in the state of Goa under the Raising Exploration MSME Performance of the RAMP program of the Government of India. And the last one is a proposal to organize the Goa Street Circuit race from the 31st of October 2025 to the 2nd of November by Racing Promoting and Private Limited in collaboration with the Government of Goa and the Entertainment Society of the Goa. This major proposal आज के कैबिनेट से सरकार ने पास किए हैं. This will be the proud moment for the Goa to organizing this circuit racing from the Goa Street Circuit race from the 31st of October to 2nd of the November. This will attract the tourism in the state of Goa. सीएम एनईपीचे प्रश्न हा हाजे सगळ्याचे आज लॉन्चिंग जे आसा ते सांजे 4 वरांचेर ESGच्या हांगासर दवरलेले आसा. सीएम पणजे स्कूल आसा मोस्टली फंड महालक्ष्मी स्कुलान फोर्थाक ऑलरेडी एनसीईआरटीची बुकां यूज केल्या विदाउट गव्हर्नमेंट ऑर्डर पूण तांकां आतां पेपर ते आसा ते एससीईआरटीचे येतले सो ते प्रॉब्लेम जाला त्या स्कुलान. हांव चॅक करता. नेक्स्ट एक्शन कितें जातली हेजे स्कुलार कारण भुरग्यांक करता तूं वांगडा एक्शनचे विचार कारण भुरग्यांक सीएम सीएम कितें लॉन्च करता एक मिनिट सोंपयता लॉन्च करता. आमच्या मॅगझीन रिलीज फंक्शन जे मॅगझीन जावन आसा जस्ट एग्रीकल्चर म्हणून त्या रिलीज फंक्शनाक आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे पंचायत मिनिस्टर बाब मोहीन गुदिन्हो आनी जमले सगळे इलेक्ट्रॉनीक एंड प्रेस मिडिया. तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात आमच्या गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरचे डीन बाब सुरेश कुंकळकर, म्हाजो डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बाब दत्तप्रसाद देसाय, डॉक्टर गोविंद परब आणि प्रोफेसर शेळके. तर आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की गोंय राज्याची चर्चा म्हणा किंवा तोखणाय म्हणा किंवा दखल म्हणा ही राष्ट्रीय स्तराचेर हाल्ली घेतली वयता. ही तोखणाय कित्याक लागून जाता तर आमी आमचे गोंय राज्य जें आसा हे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा किंवा बाकीचो खंयचोय डेव्हलपमेंट हाल्ली दोतोर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला जो जाता तेजी तोखणाय म्हाका दिसता आमच्या भारत देशभर जाता. हालीं जर पळयलें जाल्यार आमच्या कितलेशे युनियन मिनिस्टर आमच्या गोंय राज्याच्या प्रगतीचेर उलयता, कितलेशे राज्याचे मुख्यमंत्री उलयता आनी तशेंच आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची मन की बात जो प्रोग्राम आसा ह्या प्रोग्रामाकय बी आमची दखल घेतली वयता. हेचीच दखल आमी जर पळयली जाल्यार हालींच एक नॅशनल लेवलाचो एक मॅगझीन जो एग्रीकल्चर टुडे म्हणटा त्या मॅगझिनाचोय बी आमकां एक एवॉर्ड मेळ्ळो आनी हो एवॉर्ड जो आसा तो आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर पियुष गोयल हांच्या हातींतल्यान आमकां हो एवॉर्ड मेळ्ळे कडेन आसा. आयची हें जें पळय मॅगझीन आसा हेंय बी एक नॅशनल लेवलाचें मॅगझीन आनी ह्या नॅशनल लेवलाच्या मॅगझिनान आमी जे पळय एग्रीकल्चरान भितर जी प्रोग्रेस करता जो डेव्हलपमेंट करता आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नायक हांच्या फुडारपणा खाला आमी जो पळय डेव्हलपमेंट करता तसोच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्गदर्शना खाली हेची दखल घेवन हे एक मॅगझीन जावन आसा. हे मॅगझिनी बी परत एकदां नॅशनल लेवलाचें मॅगझीन जस्ट एग्रीकल्चर म्हणून ह्या मॅगझिनाची नांव आसा. हे मॅगझिनाक तेणी आमचो जो टॉपीक कवर केला तो टॉपीक म्हणल्यार गोवा एग्रीकल्चर रिव्होल्युशन इन मोशन. सो ह्या टॉपिकाच्या अंडर तेणी आमच्या मॅगझिनाक आपल्या मॅगझिनाक तेणी आमकां कवरेज दिले कडेन आसा आनी आयच्या मॅगझिनाचे उक्तावण रिलीज जें आसा तें हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की तेणी आपल्या हातीन करचें म्हणून. Thank you. सीएम टेरी कितें स्टडी करतली ऍडवायस डेअरी जी आसा पळय न्ही आमी जेन्ना डम्प्स
जे मायनिंगातले सगळे डम्प्स असतात प्रायव्हेट जाग्यार आसतले किंवा गव्हर्मेंटातले आसतले ते आमी डम्प लिफ्टिंग करता आसतना उरलेलो डम्प आसता किंवा त्याचे स्टेबिलायझेशन आसता किंवा तो डम्प जे आशिल्ले वेजिटीज जेका आमी आतां आसले प्लांटेशन्स येते तो लिफ्ट करप ना करप हे सगळे एनवायरमेंट डिस्टर्ब न करता ते एडवायज करतले फॉर द डम्प मायनिंगा खातीर म्हणपाक काय हरकत ना अंडर द डम्प पॉलिसी आमी तांकां मुद्दामून ऑन बोर्ड घेतल्या की इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीचो एनवायरमेंटल इशू जावचो न्ही म्हणून सीएम स्पीकर नॉमिनेशन केन्ना ऑपोजिशनान बोल्ले आमी 23 तारखेचो मुद्दा सीएम तो सांगना सीएम TCP मिनिस्टराचेर एक कंप्लेन फायल जाल्या जो एक्सचेकराचो कोठ्यांनी बुडयलो त्या संदर्भात तुजे पळयता सीएम हिंदी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मध्ये एक क्वेश्चन होता एक बरो सिरियस कोटी तीर्थ कॉरिडॉर कोटी तीर्थ कॉरिडॉर करपाचो सरकारान जो निर्णय घेतला हेजे डिसिजन खरें म्हणजे आमी सरकारान एक कमिटी अपॉयंट केली इन द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कमिटी अपॉयंट करता आसतना हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट ही अशे वेगवेगळे म्हाका कमिटींतल्या सगळ्या जाणांची नांवां आतां याद ना तांच्यांनी हो पुराय रिपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट केलो मोर दॅन 1000 टेम्पल्स वेर डेमोलिश्ड ड्युरिंग द पोर्चुगीज एरा आनी ते तेंच्यांनी रिकॉर्डाचेर घेतले ओके आनी हे रिकॉर्डाचेर घेतल्या उपरांत आनी मेन टेम्पल्स विच इज द सप्तकोटेश्वर टेम्पल तेन्ना ते पूर्ण डेमोलिश जाले बट थंयच्यान ते टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज राहिले आणि तेच टेम्पल नार्वे हांगासर एस्टाब्लीश केले छत्रपती शिवाजी महाराजान पण त्या जाग्याचेर परत टेम्पल बांदपाक शकले ना म्हणल्या उपरांत सगळ्यांचें तांचें मत पडलें कारण इतकी टेम्पल मोडल्या जर आसत जाल्यार परत एकदा अशा पद्दतीचे जर ते आमी 1000 टेम्पल मोडलेलेचे सदोदीत म्हणजे लोकांक ह्या टेम्पलांचो याद दवरपा खातीर म्हणत किंवा तेंची भावना आसा त्या टेम्पला कडेन जी संवेदना आसा त्या टेम्पला कडेन आपले मूळ दैवत म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी केन्ना तरी ह्या टेम्पलान त्या देवाक स्मरपा खातीर देवाक पांयां पडपा खातीर येवचें म्हणून अशा पद्दतीचे कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हो एस्टाब्लीश करून थंय मोठें देवूळ 10,000 स्क्वेअर मिटर जागेर ते पुराय सरकारच्या वतीन थंयसर बांदतले आनी ताज्या उपरांत थंयसर आशिल्ली एट प्रेजेंट जे ताज्या फुडें एकंदर ते टेम्पल ते समिस्त गोंयकारांचे आसता त्या देवळाची नांवां मारतले थंय जितले उद्ध्वस्त जाले ताजेर हे आत्ताच्या घडीक कॅबिनेट डिसिजनान पास जाल्ले आहा आफ्टर ऑल आमकां त्या कमिटी कडेन परत बसून सगळे तेजे कडेन डिस्कस करून सगळ्या विश्वासान घेवन निर्णय घेतलो सीएम व्हॉट अबाउट जागो दी हे एकूच कडेन जातलें, एकूच जातलें दुसरे कडेन बी जावचें येस एक्झॅक्टली पूर्ण डिलिव्हरी करता पळय होम घरांनी तेजे आमी स्टोरी खूब केली सिरीज ऑफ आयटम आतां तेजो कोणाक ब्लॉक सप्लाय जाता आनी तुमचे पर्सपेक्टिव्ह जावन धरल्या सुद्दां पुलीस इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दॅट मॅटर ते डायरेक्टरा कडेन गेल्यार डायरेक्टर आमकां मेळना कितें विचारना एक ह्या हेजेर पुलीस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मॅटर सरळ म्हणणें आसा ताजेर आमी पुराय स्टडी केली नॉट अ इशू ऑफ ओनली द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री इट इज अ होम मिनिस्ट्री अंडर कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री ना ड्रग्स बिझनेस बिझनेस पुराय जो आसा पळय पुलिसांनी रिपोर्ट रेडी केला आत्ताच्या घडीक कितें ब्लॉक करचे जावचे सीएम जन्मदिन पे आपका मैसेज प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने 16 दिन का कार्यक्रम मेरी गोवा सरकार की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हमने रखा है हम अच्छी तरह से पूरे मेरी सरकार के हर एक मिनिस्टर और हर एक एमएलए इसमें इन्वॉल्व रहेगा मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में जन भागीदारी की तरफ आप सभी जन इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो और सेवा और समर्पण के भावना से हम कार्यक्रम कर रहे हैं सीएम के बाद प्रधानमंत्री ने गोवा के लिए क्या बड़ी उपलब्धियां दी है थैंक यू सीएम पावर स्कॅमाचेर तुमी सरकार हाजेर अपील करतले